कुंकळ्ळी बंडांतल्या 16 शूर चिफ्टन्सांक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी स्वतंत्र सैनिकांनी आर्गां ओंपलीं। ह्या स्मारकाक सरकारान फावोसो निधी दिवचो अशी मागणी तांणी केली। ह्या वेळार गोंय स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय, कुंकळ्ळी चिफ्टन स्मारक ट्रस्टाचे अध्यक्ष ऑस्कर मार्टिन्स आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। सगळ्यांचे अभिनंदन करता कुंकळकारांचे, कारण आमी ज्या स्मारकाचेर उबे आसात आणि आयज वक्त तुमकां आमकां सगळ्यांक सन्मान मेळ्ळो आसा की जे 16 महानायक जे संपूर्ण विश्वातले सगळ्यात पयले परकीय सत्तेविरुद्धचे बंड हे आमच्या पुर्वजांनी केल्ले आणि आयज तेजे कॉमेमोरेशन आमी पळोवपाक येता, तांकां अभिनंदन करपाक, तांकां श्रद्धांजली ओपपाक आणि त्यो तांच्यो शूरवीरांच्यो गाथा, ती जी ब्रेवरी त्या वेळार तांणी आपले रक्त सांडले पण आपले इमान विकले ना, आपलो धर्म विकलो ना, आपली संस्कृतायेची जतनाय केली, त्या शूर वीर महावीरांक आयज आमचे आर्गां ओपपाक आमी हांगा आयिल्ले आसात। आणि हांवूय खऱ्यांनीच भाग्यवान समजता की ह्या सगळ्या तुमच्या बरोबर म्हाकाय एक संदी मेळ्ळी। जाल्यार खूब फावटी हांव येतालो आनी प्रेक्षकांक बसतालो, आयज हांगा सन्मानीत जावपाचो तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान म्हाका संदी मेळिल्ली आसा। सुंदर अशा गितांची सुरवात आमी पळयली। आमच्या बालभवनाच्या सगळ्या भुरग्यांनी ह्या प्रसंगाचेर गीत रचयले आणि ते सुंदर रित्या आमच्या सगळ्यांपर्यंत पावले। हांव तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता। जी गितां आयज हांगा सादर जाली ती सुंदर आमकां स्फूर्तीदायक, चेतनादायक, प्रेरणादायक जातात आणि आमच्या सगळ्या पूर्वजांच्यो यादी, तांची वीरता ही आयज आमकां सगळ्यां मुखार आमी मांडटात।